sacramental मनशा सोयबान आयिल्लो जेजू आमचे मदें आसा। खरो देव आमचे मदें मनीस जावन तो जियेलो। आमचे सारको सगळ्या मनशा कुळाक मनीस अणभवता तें ताणें अणभवलें। पातक सोडून सगळ्या वस्तूंनी तो कुसटवलो, पूण सदांकाल बापाची खुशी करूंक बापाचे खुशेक राजी तो जालो। आपूण मेलो मनशाची सोडवण ताणें केली आनी मनशाक बापाचो शीं परतून बापाचे वेगीन ताणें व्हेलो। मनशाची सोडवण करूंक आपुणूच खुर्सार उमखडलो आनी तिसऱ्या दिसा पुनव शिवून जाल्लो जेजू होच तो मोहिमेवंत रासा, होच तो उदेतलो सुर्या, होच तो आमच्या जिविताचो मास आमच्या दोळ्या मुखार आसा। उंड्याच्या रुपान पवित्र साक्रामेंत हो स्थापून आमकां तो दवरता। हे वेळार ह्याच आमच्या जिविताच्या दोनयाक आमची मान बागून खातीकायेन ताका पुर्णिपात आनी नमस्कार आमी करुया।
Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Father, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Spirit, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. आमचो मोग करता देखून मनीसकुडाचो मोग करता देखून जेजू तूं कुर्सार मेलोय. मनशाच्या मोगा पासत कुर्सार तूं कोरडय. मनशाक पातकांतलो सोडूंक ज्या पातकान वेळो घातलेलो मनशाक बांदपासान दवरलेलो ह्या मनशाक जिवीत दिवंक सोम्या तूं आयलय. तुज्या पुनर्जीवनपणा वरवीं नवें जिवीत आमी घेतलां. तुका आमी दिनवाशी मनान वायचो दीस भेटयतना तुवें केल्ल्या सगळ्या बरेपणा खातीर आमी तुका सोम्या दिनवासता. हो सुर्या तुवें आमचे सकाळी फुडें उदोवंक फावो केलोय सोम्या. बऱ्यो बऱ्यो वस्तू सकाळीच्यो आमकां तुवें दिल्यो. जावं तें उदक, जावं आयकुपाची शक्ती, जावं चलपाचें बळ, उलोवपाची तांक आमच्या जिवितांत तुवें फावो केली. सगळे आमचे सादे बरे तरेन सकाळी उठ्ठाच आमकां वापरूंक तुवें तयार केले देखून तुका दिनवास जेजू. जायत्यो वस्तू तूं आमच्या जिवितांत आज करतलोय. दर एका घडयेक आनी घडण्याक आमी आमचें मन उक्तें धरूंक तुज्यो येवसऱ्यो आमच्या जिवितांत मानून घेवंक आमकां तयार कर सोम्या. आयच्या दिसा खेरीत भाशेन आमच्या भावा भयणांचो आमी उगडास करता जी हॉस्पिटलांत पिडेक आसात. जायतीं जाणां पेकोवणी तुजी आशेतात. तुमचो एकलो भाव कालच्या दिसात ताचो कुटूंब आपल्या ह्या भावा खातीर तो बरो जाल्यार पुरो म्हूण ताका ऑपरेशन केलां. ताचो इलाज बेगीन जाल्या पुरो म्हूण आमचे कडेन विनवती करता. 10 वर्सांचें एक भुरगें GMC तेवूय इलाज सोदता सोम्या. आमच्या घरांत आसलेली आमच्या आवय बापूय जाणटी तिवूय आपल्या जिवितांत कुश्टवतात. आमची भावा भयणां आमची तरणाटी ह्या दिसांनी आपली परिक्षे जायती आपली परिक्षा दीत आसात. थोडी
दुसऱ्या हेर वस्तूंक तयार जाता. ह्या वेळार आमच्या तरणाट्यांचो आमी उगडास करता, तांकां तुज्या पांयां सुशील दवरता. तांचो तूं मार्गदर्शक जासो. जी कोण आमचे तरणाटे वो तरणाटी विकारी वखदाक लोबतल्यात, जावं ते ड्रग्स, स्मोकिंग, अल्कोहोलिजम, हे दुसऱ्यो प्रॉस्टिट्यूशन आनी हेर वायट वस्तू, तांकां तूं सांबाळ. मनां तांची उसवाडाय सुम्या. जायते आमची तरणाटी लग्न जावंक फुडें सरोनात. लग्नाच्या बेसाक ती भियेतात. वो एक उडी ती रावंक सोदतात. तांची मनां उसवाडाय. जायते आमच्या भावा भयणांक भुरगेंपण ना. ह्या भुरग्याच्या देण्यांक ती आशेतात. तुजे मुखार तांकां आमी दवरता. असल्या जोड्यांक तुजो आशिर्वाद दिसूं. आमच्या घरांनी संबंद सांबाळूंक घोव बायलां जायती गोश्टवतात. बायल घोवा कडेन उलयना, घोव बायले कडेन उलयना. भेदभाव, तांची मनां वेगळी. जायते आमची वस्तुऱ्यो, जायते आमचे दादले काजारी लग्नीक जिविताक दुस्फोट घालून आपल्याक जायते भाशेन जियेतात. आमचे क्रिस्ती जिवीत भावार्थ्या परी जाला. जेजू आमकां तुज्या उसवाडान दवर. तूं पुनर्जिवन जाला ही परब आमी समरून द्या. तूं उसवाड, तूं आमच्या जिविताचो माज म्हूण आमकां शिकय. थोडो बेरोगी रावन हे जायते वस्तू आमी हे वेळार उद्गारल्यात, तांचेर आमी नियाळ करूं. Ridimo Usodonia Egivalde Zorisarko Vavodveta Ridimo Usodonia Egivalde Zorisarko Oh
जेजू पुनर्जीवन जाला आनी आपल्या शिसांक तो दिसती पडलो आनी शिसांक ताणें भासावणी केल्या, शिसांक ताणें नवी दिशा दिल्या. जेजूचे शीस जे घुसपागुंदळाक सांपडलेले जेजूच्या मरणान ते आतां खुशाल आसात. तांकां जैत मेळ्ळा, जैतिवंत परसादी, जैतिवंत जमो तो सोमी जीवन जाला. ह्या वेळार आमकांच आमी जेजूच्या हातान घालुया, ताका पळोवया, तो पुनर्जीवन जाला देखून खुशाल जावया आनी आमचे सगळे कश्ट संकश्ट, आमची उचांबळाय, आमची भिरांत ह्याच जीवन जाल्ल्या जेजूच्या पांयाशी आमी हाडुया. जिवंत जेजूक पळोवंक, जिवंत जेजूक बघूंक, जिवंत जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां पवित्र आत्म्याची घोटाय जाय. आयज हो दीस सुरू करता आसतना होच पवित्र आत्मो आमच्या दोळ्यांनी, आमच्या कानांनी, आमच्या जिबेर, होच पवित्र आत्मो आयज आमचे कुडीन, आमच्या हातान, आमच्या पांयांत, आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत, होच पवित्र आत्मो आयज आमकां चलोवंक, पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची शांती आनी कृपा बघूंक आमकां जण एकल्याक फावो जावंक, जेजूच्या काळजाक आमी आनीकूय चिटकून रावंक, ताची काकलूत आमकां फावो जावंक आनी देव काकलुतीन आमी भरूंक आमकां जेजूच्या हातान घालुया. देव काकलुतीच्या आयताराक आमी तयार जाता. ही देवाची काकलूत आमकां सगल्यांक फावो. देवाची काकलूत केन्नाच थांबना तसली, केन्नाच चुकोना तसली. आनी हेच काकलुतीन भोव पवित्र संस्कारान जेजू आमकां चिटकून आसा, आमचे बुगलेक आसा, आमकां लागीं आसा.
जेजूचेर नदर दवरुया, मिसाचे भेटेक तयार जावुया. देवाची काकलूत चाखूंक आनी देवाची काकलूत दुसऱ्यांकूय चाखूंक दिवं. आमी सगल्या वेळार आयती रावून आमचें काळीज मन जेजूक उबारुया. R24 हें गीत गावून आमी मिसाचे भेटेक तयार जातले. Christ मुझे बोगले दोनूय बाजूनी, Christ म्हज्या दाव्या उजव्या पावलांनी, Christ म्हजे सोरी सगळ्या स्वादांनी, Christ म्हजे भोवती चारूय वाटांनी, Christ म्हजे सोरी सगळ्या स्वादांनी, Christ म्हजे भोवती चारूय वाटांनी. Christ आसूं आमच्या सगळ्या काळजांनी, Christ आसूं आमच्या कोमळ मनांनी, Christ उलोव आमच्या दोनूय कानांनी, Christ जियो आमच्या निर्मळ कुडींनी, Christ उलोव आमच्या दोनूय कानांनी, Christ जियो आमच्या निर्मळ कुडींनी. Christ आमचें जिवीत आनी एकूच वाट, Christ आमचो उजवाड दर दीस आनी रात, Christ आसूं आमचो इश्टी सुरकाळी, Christ आसूं सदांच आमच्या दोरमोडी, Christ आसूं आमचो इश्टी सुरकाळी, Christ आसूं सदांच आमच्या दोरमोडी. Christ राजवट चलोव गांवां गांवांनी, Christ राखण करूं आमच्या रस्त्यांनी, Christ पिराड करूं शेतां वाटांनी, Christ आपलो बावलो उबो दोंगरांनी, Christ पिराड करूं शेतां वाटांनी, Christ आपलो बावलो उबो दोंगरांनी.
सासना सासना नोमान तुका सगळेच पोरा एकदा देवा सासना सासना नोमान तुका सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिनवासून डॉरिस पेरीस आपलो 89वो जल्माचो दीस मनयता देवान तिचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया दुसरें ते साव आमी भेटयता आल्बुकेर फामिलीच्या सगळ्या सोपून गेल्ल्या ओतम्या पासत तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया आयज आपली सर्जरी करता ब्रिजेश डायस तशेंच मागुया ह्या 10 म्हयन्याच्या भुरग्या पासत अमायरा बार्बोजा देवान तांकां पेकोवणीचो हात लावंक आनी हेर सगळीं जीं आपली सर्जरी करतात बरी नात हॉस्पिटलांनी आसात तांकां देवान पेकोवणीचो हात लावंक मागुया आयज पास्कांचो आशिर्वाद गोराब्यांचेर ह्या समुदायांनी जाता सेंट एंटनी समुदाय जिना इन्फंट जिजस समुदाय फोंडवे आनी सांत कोरिस समुदाय पेंटा ह्या समुदायांतल्या दर एका गोराब्याचेर पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची भरपूर शांती आनी कृपा दिवंक आमी करीत भाशेन तांचेय पासत मागुया हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं जेसू पुनर्जीवन जालो हे सोत ओणभोवंक आनी हे सोत नियाळूंक शीस बाबा भयणीनो घुसपोले जायते फावटी जे जेसून तांचे सवे आपल्या जिवितान प्रवचन केल्ले आनी ज्यो वस्तू जेसून सांगलेल्यो त्यो ते नियाळूंक आतां आपल्या जिवितान अदीक आनी अदीक ते उर्बेवंत जाले जेसू पुनर्जीवन जालो हे तांचे मदें ते भासाभास करताले आनी अशेंच हे मावसाचे वाटेर दोग शीस तांकां जेसू भेटता जेसू पुनर्जीवनपणाच्या रुपान तांकां भेटता हे जेसूक जायते फावटी विसरूंक आमी आमच्या जिवितान चुकता जेजू आमच्या जिवितान नव्या जिवितान येवंक जायते फावटी आवडेता पूण आदलें जिवीत आमी चलयता आयच्या दिसाक आमकां करपा मागुया दर दिसाक दर एके घडणींत जेसूक आमी अणभवंक आनी जेसू आमचे सांगाता चलता म्हूण आमी हो आमचो बाबाट अदीक आनी अदीक खोलावंक आनी तीर करूंक खतखत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया आनी पवित्र रितीन फावो ती परिवाटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणुया हांव पातकी सर्पदुदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध हे पासत बागेन सदांच सांग वार मरे सगल्या देदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना सर्पदुदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर प्रार्थना देवा आमच्या बापा जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या दोबाजीक समारंभान वर्सान वरोस तूं आमकां संतोश बरीत करताय ही परब आमी फकत भायल्या दोबाच्यान सोंपोवंक दिवं नाका बगोर आमचो काळजाचो संतोश जिणेचे नवे चालीन सांबाळून सासणाच्या आनंदाक तयार जावंक आमकां कृपा दी आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूं चलयता सासणाच्या ससनांक धर्मदुतांच्या इतिहासा वेले वाचप पेद्रू आनी जुआंव एकदां सांजेची 3 वाजता प्रार्थना करूंक देव मंदिरांत वेताले एका जल्माच्या लांगड्याक उबारून व्हरताले आनी देव मंदिरांत भितर सरतल्या लागीं ताणें भीक मागच्याक
दिसपोटी देव मंदिराच्या सुंदर म्हणटात ते दारा सोशी ताका दवरताले. पेद्रू आनी जुआंव देव मंदिरान भितर सरतात तें पळोवन ताणें तांचे लागीं भीक मागली. पेद्रून आनी जुआंवान तांचे दोळे लायले आनी पेद्रून ताका म्हणलें, आमकां पडे. आपणाक ताचें कितेंय तरी मेळटलें म्हूण चिंतून तो आशेन तांचे वाटेन पळोवंक लागलो. पूण पेद्रून म्हणलें, म्हजे लागीं रुपें ना भांगारूय ना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. नाजारेतच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान चलूंक लाग. तेन्ना पेद्रून ताच्या उजव्या हाताक धरून ताका उबो केलो. थंयचे थंयच ताचे पांय आनी खुबे घोट जाले. उडयो मारून तो चलूंक लागलो आनी चलत आनी उडयो मारीत आनी देवाक वखाणीत तांचे बरोबर देव मंदिरांत गेलो. तो चलता आनी देवाक वखाणटा म्हूण सगल्यांनी पळयलें. देव मंदिराच्या सुंदर दारा सोशें बसून भीक मागी तो होच म्हूण तांणी ताका अडकलो. आनी त्या मनशाक घडलें ते विशीं ती अजापून तोटाकलीं. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीत जावं. परतून म्हणुया. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीत जावं. सर्वेस्पराक वाखाणात, ताचें नांव परगट करात. पर्जा मदें ताची कर्तुत्वां गाजोयात. ताका तुमी गितां गायात. किन्नोऱ्यांचेर ताची स्तुती करात. ताच्या ओचोऱ्यांची सगळे कडेन किर्ती गायात. जबाब. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीत जावं. ताच्या पवित्र नांवां अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीत जावं. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामोल सोदीत रावात. जबाब. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीत जावं. ताच्या चाकरा अब्राहमाच्या पुतां धुवानू ताणें विचून काडलेल्या जाकोबाच्या भुरग्यांनू तोच सर्वेस्पर आमचो देव. शेकान शेक प्रितुमेचेर ताची पदवी चलता. जबाब. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीत जावं. 1000 पिणकां दिल्ल्या उतराचो आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. ताणें अब्राहमा कडेन कबलात केली. इजाकाक सोपूत घेवन भास दिल्ली तीच ती. जबाब. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीत जावं. उडगार. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. Luca pormone Gesù Cristace शुभ वर्तमान. जेजू पुनर्जीवन जालो त्याच दिसा तांचे भितरले दोग जाण
जेरुसल्यातान सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलेल्या एमाउस नांवाच्या गांवांत वेताले आनी जें सगळें घडलोलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले आनी अशें जालें ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खूद लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो पूण ताका ओळखना जावंक ताच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलोलें ताणें म्हणलें एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाल्यो कसल्यो जितेस दुखेस तोंड करून ते थांबले क्लेओफास नांवाच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हणलें जेरुसल्यांत ह्या दिसांनी घडलां ताची खबर नासलोलो तूं एकलोच हांगा जात्रेकार गाय ह्या उतराक ताणें म्हणलें कसली खबर तांणी म्हणलें नाजरेतकार जेजू विशीं घडलां ताची देवा आनी आखे पोजे मुखार कोरण्यांनी तसो उतरांनी पदवेन भरलेलो प्रवादी तो आसलो आमच्या मुखेल याज्ञिकांनी आनी वडिलांनी ताका मरणाचें फर्मोण मारूंक धरून दिलो आनी खुर्सार किडायलो इस्रायलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावतल्या तितलेंच न्हय ह्यो सगल्यो वस्तू घडल्यार आज तिसरो दीस जालो आनी आमच्या भितरल्या थोड्या बायलांनी आमकां घाबरायले उजवाडाचे आदींच ताच्या फोंडाशी त्यो गेल्यो पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना थंय आपणाक देवदूतूय दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा अशें सांगतात म्हूण परत येवन तांणी आमकां खबर दिली देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण फोंडाशी गेले आनी बायलांनी सांगलोलें तशेंच तांकां मेळ्ळें तो मात दिश्टी पडलो ना तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें कितले म्हूण घडयेक आनी प्रवाद्यांनी सांगलोलें तितले सोत मानूंक जोड मनाचे मनीस तुमी क्रिस्तान हें सोंसूंक आनी त्या वरवीं आपल्या वैभवान भितर सरूंक नाका आसलें काय मागीर मोजेसा आनी सगळ्या प्रवाद्यां मेरेन आपणाक लागता तितल्याय शास्त्रांचो ओड तांकां सांगूंक लागलो इतलें म्हणसर ते वेताले त्या गांवां लागशीं पावले आनी ताणें आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें पूण तांणी परातून म्हणलें आमचे शिराव सांज जाली आनी दीस दारीर पडचो जालो आनी तो तांचे सांगाती रावूंक गेलो तांचे सांगाताक जेवणाक बसलो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तांकां दिलो तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका ओळखलो पूण तो तांच्या दोळ्यां मुखावेलो नाच जालो तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हणलें तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो ओड आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरल्या भितर उलपतालें न्हय आनी त्याच वेळार उठून तो जेरुसल्याक ते जेरुसल्याक परत गेले आनी 11 जाण आनी तांच्या सांगाता एक व्हडली आसली ती तांकां मेळ्ळी आनी तांकां सांगलें सोमी खरेंच पुनर्जीवन जाला आनी सिमावांक दिश्टी पडला आनी तांणी वाटेर घडलोली खबर दिली आनी कशी भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका ओळखलो तें सांगलें जेजू क्रिस्ताचे शुभ पोर्तो महाने प्रितीच्या भाव भयणीनो जेजू पुनर्जीवन जालो आनी जेजू पुनर्जीवन जाला म्हूण ही गोवाय न्हयच शीस दिताले पूण ताचे दर एके जिवितान जी घडणी घडटाली हाचे विशीं गोवाय मेळटाली आयचो पयलें वाचप देवदूताच्या इतिहासांत पेद्रू आनी जुवांव देव मंदिरांत वेतात आनी देव मंदिरांत वेता आसतना तांकां एक थंयसर जल्मांतान लांगडो आसलेलो तांकां उबारून व्हरता ते पळयतात आनी हो लांगडो भाव भयणीनो तांचे सगळें प्रार्थून मागता आनी देवाक वाखाणून पेद्रू ताका बरो करता आनी तो लांगडो तांचे बरोबर देव मंदिरांत वेता जेजून सांगलेल्या उतरांचो सिमावांक आनी जुवांवांक उगडास येता म्हज्या नांवान जें तुमी करतल्यात म्हज्या नांवान जांचेर प्रार्थना तुमी करतल्यात म्हज्या नांवान तुमी देंवचार काडीत तें सगलें जातलें
आनी खरेंच भाव भयणीनो ह्यो मिलाग्र्यो तांच्या शिसां बरोबर घडटात आनी तांचे सवें ह्यो जातात. देवाचेर विस्वास दवरतात ते आज जबाबगीत आमी अशें म्हणल्यार सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरी जावं. दिसपोटी आमी जेन्ना देवाक सोदता तेन्ना आमचीं काळजां खरेंच देव संतोशान भरता. आनी अशेंच कितें एमावसाचे वाटेर हे दोग शीस वेताले क्लोफास आनी ताचे वांगडी तेन्ना तांचें सवें घडलें. जेसू पुनर्जिवन जालो, देव रुपान तो आसलो आनी देव रुपान आसलो देखून मनशाक ओळखूंक ताका तितलें सोंपेंूय आसलें. मनीस ताका ओळखूंक भाव भयणो हे पुनर्जिवनपणाचें रूप घेवन जेसू आसलो. म्हणटकूच जायते फावटी म्हणटात शास्त्र धर्मशास्त्री म्हणटात पुनर्जिवनपणाचें रूप बोलदेंच आसलें, कित्याक तो लोकलोकीत जावन आसलो आनी कसो आपूण मोहिमेवंत आसतलो ह्याची दिश्टी देवान आदी फुडेंच तांकां पेद्रूक जुआवांक आनी जाकोबाक ताणें जेन्ना आब्राम आनी इजायस एलिजा हाचे कडेन उलयता आसतना ताचें रुपांतर जाल्लें तें ताणें पळयलोलें. म्हणटकूच हो लोकलोकीत जेसू ह्या शिसांक दिश्टी पडलो एमावसाचे वाटेर. तांचे लागीं तो उलोवंक लागलो, कितें तुमी बडबडटात, कितें तुमी गुणगुणटात. ते म्हणूंक लागले, कितें जालां तें तुका खबर ना? जेरुसालेमांत तूं एकलो आसाय, जी घडणी घडल्या ताचे विशीं तुका खबर ना? आनी बाबा भयणीं जेजून तांचे कडेन विचार केल्या उपरांत शिसांनी ताका सांगलें. कशे तरेन धर्मशास्त्रांनी आनी फारिसेवांनी ताका जिवेशी मारलो आनी आतां ताचो फोंड रितो आसा. ज्यो बायलो थंय फोंडाशी गेल्ल्यो ताणें हो फोंड रितो पळयला. सिमांव आनी जुआंव थंय गेलो तांकांय तो रितो मेवला. म्हणटच तो खंय गेलो, कितें जालें हाचे विशीं ते गुणगुणटाले, भासाभास करता. आनी जेसू ह्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी जेन्ना तांचे बरोबर बसलो तेन्ना ताणें आपले सदांची परी उंडो मोडलो तांकां दिलो आनी मासरी थंय आसलेली ती भाजून तांकां दिली. बाबा कितें दाखोवड करता की सोमी सदांच तयार आपल्या ह्या भाग्यवंतपणाच्या ह्या देवपणाच्या जिवितान आमकां वांटो दिवंक. सोमी सदांच उदार आमकां सगल्यांक आमंत्रण करूंक. आमी पातकी आसुनूय देव आमकां आपले वेगेन घेवंक राजी आसा. पूण बाबा भयणीनो आमीच देवाक नाकारता, आमीच आमच्या ह्या दिसपोट्या जिविताच्या राटावडींनी गूल जाता आनी देवाक आमी विसरता. एमावसाचे शीस तशेंच जालें. तांच्या जिवितान वो जेरुसलेमान घडलेले घडणेंत ते मिसळ आसले आनी तांकां जेसू स्वता तांचे मुखार उबो आसलो तें तांकां दिश्टी पडूंक ना. पूण जाणें तांकां भासायलोलें, जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलोय जाल्यार ताका पुनर्जिवनपण आसतलें हें जिवीत दिवंक तो आमकां आयला म्हूण ताणें हे शिसांक कोडीत केलें आनी दाखोड केलें. आमच्या जिवितान हो सोमी दिसपोटी आमकां आमचें जिवीत जिवंक उलो मारता. दिसपोटी आमकां आमचें जिवीत अर्ताबोरीत करूंक तो आपयता. दिसपोटी आपले मोहिमेंत वांटो घेवंक आमकां तो भागीदार करूंक दिसपोटी फावो करता. अशे मिसाची भेटेंत आमकां करपा मागें. दर दिसाक आमच्या जिविताच्या घडण्यांतल्यान, आमच्या त्रासांतल्यान, आमच्या ह्या जिविताच्या आट्याविट्यांतल्यान आमी सोमयाक तेंकून रावंक, आमचो बाबाड जिवो करूंक, ताच्या ह्या देवपणाच्या जिवितान आमी भागीदारां जावंक आनी आमकां सगल्यांक सासणाचें जिवीत जोडून घेवंक कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C14 पेज नंबर 34 C14.
मोशा बाबूने मोशान तुमचे बलिदान सूर पदवीदार देवबापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाटके पवित्र विचारवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा मनशाकुड्याची सोडवणीची बोली आमी तुका दिनवाशी काळजान भेटयता. ती तूं दोळीत मानून घे आनी ओतमेची आनी कुडीची भलायकी आमकां दिवन सदां आमकां तुज्या मोगान खुशाल बरीत कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सूर काळी आमी तुका वाखाणूक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची कितें आनी वाखाणी व्हडते दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बरी जावन मारलेलो आनीक तो मरो ना पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसारान सर्गीचे सो दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार बगा तुज्या वैभवान. उंच सर्गीन तुका सय सर्वेस्पराची नांवें येता ताका सय. उंच सर्गीन तुका सय सय. बापा खरोच सुपवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सो. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक विचारी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे तुमी समेस्त घेयात आनांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गोट परगोटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपडी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केन्न देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगत सतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमचे गोणी बापाक आनी सगळे यज्ञिके वर्गा तिका प्रितीमोगान पाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भावभयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर चडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्लेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंखवार मेरे देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन दवरून ताणें सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनांक. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या चे नांव पवित्र जावं. शेरार सामकायो तुजी कुशी सर्गात जाता तुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास सामकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां धाडे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतल्यान
सर्वेस्परा सुर वायटांतले आमकां निवात दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताचे आमी बरोवशें नोत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकृतीत सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणून तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जी कशी परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाची शिरे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी ही देवाची शिरी संसाराचे पाप कटती शिलेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी सुम्या देव म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आक्कीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
तुया प्रितीच्या बापा प्राचीत काळांत काळजाच्या अंतरेकांनी खतखतीत मागण्यांनी आनी खूद ओतम्याचे दोडमणीन आमच्या आदल्या पातकी चालींक आमी पाठ केल्या आनी ओतम्यान नितळ जावन पासकांची परब आमी समोर उमल्या. पुनर्जीवन जाल्ल्या तुज्या पुताची कूड आनी रोगत आमी आतांच घेतल्यात. तांच्या बोडान नवे रोचणेची मुणगे तुज्या खोऱ्या भुरग्यांची चाल आमी आमचे जिणेंत सांबाळीशी कोर. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सुरवेस्पो तुमचे सोबे आसूं आनी सूर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. नवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराची माये, शाश्वत आदाराची माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगळो म्हजो विश्वास. एक काकुतीचे माये चुचुरे कोर मोचे हांव आयकोता सगळ्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बरवांशा पातक्यांच्या जा तोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवांसो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या उगोड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजी सासनाचो चाकोन कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका ताचे काकृतीन हो विश्वास तुजे ताय खात्री जशें हांव सत मानता म्हज्या सासनाच्या साल्वासांवाची कोटा जायते पावटी आदी निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मोजतीन हांव जैत वतली. हांव जाणो तूं म्हाका मोजत दितेली म्हूण. जोर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयून पूण भियेतां पातकाचे ताळणेंत तुजो आदार मागोना जायन म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. हो तोर वोतोता उपकार जो मागता तुजे ताई. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केदना म्हाका तो मेळो. अदीक करून एमकणाच्या चपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारू आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें सांडूं म्हज्या देवा. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये नुमान मरिये कृपेन बोलोली सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. बागेन मरे देवाची माये मा बापां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये भुरग्यां पासत विनंती कर. नुमान मरिये कृपेन बोलोली सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. बागेन मरे देवाची माये मा बापां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये भुरग्यां पासत विनंती कर. नुमान मरिये कृपेन बोलोली सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. बागेन ते मरे देवाची माये मा बापां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन.
Baginti Marie, Baginti Marie, Adardi, Adadi, Odrushtak, Saporlolia, Mozotkor, Uskut Karzacha, Maag Poche Pasun, Za Sharati, Devacha Munyaryachi, Vinodkor, Soglia, Devak Betoilolia, Ostoria Pasot, Favokor, Tuzo Adar, Soglia, जे मागतात तुझो सासनाचो आलाशिरो तुका केले आमचो आसरो इसायबिणी आदार दिनार गोसा आनी दुखी कोण प्रातू ह्या समय जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मरयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूं सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तुजो जियेतान रासूच चलयताय सासनाच्या सासनांक थोडो वेळ उगी रावन आमचे पिडेंत आसलेल्या भावा भयणां खातीर मागुया. आमचो आदार सोम्याच्या नांवार ताणें सोम्या म्हजे मागणें आयक सोम्या आसूं तुमचे मदें प्रातांव तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती अनुनदवंत आदारान भाग्यून सदांच आंकवार मरेचो ती निवारूंक ह्या काळाचे कोंतींतल्यान भोगूंक पावं सासनाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जोटून करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापान पवित्र आत्म्या सांगती जियेतान रासोड करता सासनाच्या सासनांक सासूत आदार मायेच्या मागण्या वरवीं चड पदवेदार देवाचें बेसांव बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देवान सदां काल तोगूं O mogar mai amche tai tu rao gosa canta soda stupao O mogar mai My soul.